50.2% comes from state of own tax and non-tax revenue, 15% through the grant-in aid from the central, and 19.2% through the share in central taxes, and 15.5% through the borrowings and other liabilities. पहिलेच फावटी आमी चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशीप स्कीम ही लॉन्च करता आणि गोंयांतल्या सगळ्या तरणाट्यांक आतापर्यंत फक्त ITI इंजिनियरिंग हाज्या पुरतीच मर्यादीत आशिल्ली ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट जावपी प्रत्येक विद्यार्थ्या खातीर अप्रेंटिसशीप करपा खातीर सरकारी आणि बिन सरकारी प्रायवेट सेक्टरानूय बी ही तरतूद जातली आणि हाज्या खातीर 5 कोटी रुपया गव्हर्मेंटान जे आसा हाजी तरतूदूय केल्ली आसा. तशेंच 5 वर्सांच्या वयर कंत्राटी पद्दतीचेर आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक कायम स्वरुपी नोकरेंत घेवपाक हो आमचो यत्न आसा. जुवारी पुलाचें काम नेटान चालू आसा आणि डिसेंबर 2021 पर्यंत काम पुराय जावपाची अपेक्षा आसा. रुपया 100 कोटी खर्चून गांजे वाळपय हांगासर 25 MLD प्रकल्प तशेंच पेडणे चांदेल ह्या प्रकल्पाची क्षमता 15 MLD वयल्यान 30 MLD करपाचो मोख आसा. गोंय राज्यांत ऑर्गेनीक एग्रीकल्चर युनिव्हर्सिटी स्थापन करपाचोय आमचो मानस आसा. शेता भाटांनी काम करपाक स्थानीक लोकांनी फुडाकार घेवचो म्हणून आमी श्रम सन्मान येवजण सुरू करपाचें थारायलां. दिवचले हांगासर एक नवें पशुवैजकीय इस्पितळ बांदपाचोय आमचो विचार आसा. पर्यटकांक गोंयांत फसवणूक जावची न्ही आनी बरी नामना मेळची म्हणून आमी टुरिस्ट गायड सपोर्ट स्कीम जाहीर करता. नेत्रावळी घसघसो स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन कोळम हांगासली प्राचीन प्रस्तार शिल्प सुवात हांगा धरून सांगे टुरिजम सर्कीट करपाचोय आमचो विचार आसा. अनुसूचित जमातींतल्या बांदवां खातीर खास ट्रायबल भवन बांदपाचोय आमचो यत्न आसा. एखादी अशी पतसंस्था बंद पडपाच्या मार्गार आसल्यार लोकांक लुकसाण पडचें न्ही म्हणून हांव सरकारी पतसंस्थांनी आशिल्ल्या 1 लाख मेरेनच्या रकमेचो विमो करपाचो निर्देश जाहीर करता. रानां वाठारांनी आशिल्ल्या शेता भाटांनी जावपी जनावरांचो उपद्रव वाडत आसा. हाचेर उपाय काडपा खातीर आमी रान क्षेत्रांत चडांत चड फळां दिवपी झाडां रोवपाचो निर्णय घेतला. वाळपय हांगासर फॉरेस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट सुरू करपाचेंय थारायलां. We have made a budgetary allocation of rupees 250 crores amount to successful organizing of national games. It is proposed to set up the integrated inspection plaza at the major entry points in the state for verifying all goods for their quantity and quality as well as the document verification. I propose to strengthen the existing law and order machinery by setting up the new police stations at Kepe, Maina Kurtori, Sange, and also recruit about 1,200 police personnel. I propose to add the 50 electrical buses to existing fleet of the Kadamba buses along with the associate infrastructure such as charging station at all Kadamba bus stand. In all probability, the first flight is expected to take off from the Mopa in the first quarter of 2022. डंप मालाची हाताळणी खातीर सर्वोच्च न्यायालयान इंटरलॉक्युटरी ऍप्लिकेशन दाखल केला. रॉयल्टी पेड खनिज मालाची वाहतूक करपाक परवानगी मेळ्ळी. मायनिंग वेवसाय सुरू करपा खातीर पर्यायी मार्गय आमी सोदता. खनिज मालाची ई-ऑक्शन करून विक्री करप होय ऑप्शन ओपन दवरला. ह्या पंचसूत्री प्रयत्नांतल्यान आमी हो उद्योग परत सुरू करून लोकांक परत एकदां रोजगाराच्यो संधी निर्माण करप शकतल्यो हाचो आमचो ठाम विश्वास आसा. मेजर मिनरल्स, मायनर मिनरल्स तशेंच रेवेचो वेवसाय पर्यावरण कायद्याचो आदर राखून चालू दवरपाचो हाच्या खातीरय आमी तरतूद करता हाचो खास यत्न आमी करतले. I propose to increase the value of stamp duty for swearing on affidavit form from ₹50 to ₹100, which was last revised in 2013. I propose to increase the notified land rate as per determination of the true market value of property rules and which were last revised and notified in 2013. I also propose to increase the conversion fees under the Land Revenue Code which were last revised in 2016 and also rationalized the categories of land on which the conversion fees that will be charged. Speaker sir, the code fees under Goa Code Fees Act were last revised in 2014
and will be marginally increased. The excise will be mobilized in addition revenue of about 150 crores. The government will also exploring the possibilities of generating the additional non-tax revenue from the various means.